तुमी भिवू नाकात, भिवपाची कांयच गरज ना. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर नियाळ करपा सारके जायते मुद्दे आसात. पूण करीत भाशेन आयच्या ह्या चवथ्या नोवेना दिसा हे 2 मुद्दे म्हाका नियाळपाक बरे दिसतले. पयले सुवातेर पयल्या वाचपान जाकोब आनी ताचे भुरगे मरता आसतना जाकोबान जीं उतरां आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पुतांक सांगली. जुजे जो मेलो ताणें आपल्या पुतांक, आपल्या भावांक सांगली. आनी आयज आमी जे ह्या संवसारान आसा, आमचेय सगळें घडटा. जायते फावटी आमचे आवय बापूय वा आमचे पुर्वज जे आसात ते आमकां सांगून दवरतात मरणा विशीं आनी पुरपा विशीं. जाकोबान मागलें कानाच्या देसान जो जागो घेतलेलो आसा, जंय अब्रामाक पुरला, जंय साराक पुरल्या, जंय इजाकाक आनी रेबेकाक पुरल्या, जंय आपणाचे पोतिनीक आपणें पुरल्या, थंयसर म्हाका व्हरून पुरात. इजिप्ताक हांव मरत जाल्यार इजिप्ताक पुरपाक नाका, म्हाका थंयसर वचोन पुरात. आयज भाव भयणीनो, आमी मेल्या उपरांत आमकां पुरतात आमचे सिमितेरीन. आनीक थोडे जाण कसल्याय कारणाक लागून, जे कितें आपूण स्वत मानतात ताका लागून आपणाक लासपाकूय मागतात. ऑफिशली ते मागूंक जाता. पूण जे आमकां पुरतात, आमचे सिमितेरी आसात, ताचे विशीं इल्लेशें आमकां समजल्यार बरें. आमी मेल्या उपरांत आमचीं हाडां वा आमचे कुडीचे खंयचेच कुडके काडून आपल्या घरांत दवरूंक जायना. ताका एक जागो दिल्लो आसा आनी तो जागो म्हणल्यार सिमितेर. आमी मेल्या उपरांत सगळीं सिमितेरीन, म्हणजे आमची कूड जी आसा ती सिमितेरीन. आनी आमची कूड ही मातयेक लायल्या उपरांत ताचीय माती जातली. एकूच फोंड तो, त्याच फोंडान मागीर आनीक 3 वर्सांनी आनीक कोणाक पुरतले. मिनिमम 3 वर्सां रावतले आनीक कोणाक पुरतले. पेदो येवन फोंड काडटा, हाडां आसतात, सगळेंच कुसोन सगळीच माती जायना, हाडां उरतात. आनी असल्या वेळार आमचे मदें पद्दत आसा, ही हाडां जीं आसा आमच्या पुर्वजांची, आमच्या मेल्ल्यांची, ती काडून एका निशान घालूंक सिमितेरीन एक जागो केल्लो आसा. आमी निश घेता आनी त्या निशान ती हाडां दवरता. भाव भयणीनो, ह्या विशीं आमी चतराय दवरपाक फावो. ही आमची हाडां जीं आसात वा आमचे कुडीचे खंयचेय भाग जे उरले ते आमकां जाय ते भाशेन, वा ती आमची प्रॉपर्टी जायना, वा आमच्या पुर्वजांची, म्हज्या मांयची, म्हज्या पायची म्हणून म्हज्यान म्हाका जाय थंय व्हरोन दवरूंक जायना. तशेंच एके सिमितेरीन तावन दुसरे सिमितेरीन व्हरपाक, जशें जाकोबान मागलें, जुजेन मागलें, म्हजीं हाडां हांगा दवरनाकात, पूण म्हजीं पुर्वज आसात, म्हजे मांय पाय आसात, म्हजे आजो आसा, थंयसर व्हरोन म्हजीं हाडां तुमी दवरचीं, वो म्हाका थंय व्हरून पुरचो. ह्यो वस्तू सांगलेल्यो आयजूय आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक दिसता. मेल्या उपरांत तरी आमी सगळीं एकाच निशान आसचीं देखून आमी फॅमिली नीश घेता, वो थोडे बेश्टे सिंगल नीश घेतात आनी थंयसर तीं हाडां दवरतात. हीं हाडां जीं आसात ती आमी बेश्टीच व्हरूंक जायना, ताका एक प्रोसेस आसा. पयले सुवातेर सिवील सायडीकसान आसा, तांचें परमिशन घेवपाक जाय. तीं हाडां भायर व्हरतले जाल्यार वा दुसरे कडेन व्हरतले जाल्यार. ज्यो सिमितेरी आसात ती गरजेच्यो, त्या 5 विगारांचे NOC हाडपाक जाय. म्हणजे थंयसर आमचे एके कडेन पुरला आनी आतां दुसरे कडेन व्हरूंक सोदता. हे सगल्यो फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटात कायद्या प्रमाणे, आनी कायदो सांबाळल्या उपरांत आमी तें व्हरूंक जाता. पूण हें सगळें करता आसतना एक व्हडलो प्रश्न, कित्याक? हें आमी कित्याक करपाक जाय? उमक्या फोंडान व्हरून घालपाक जाय, उमके सिमितेरीन व्हरून घालपाक जाय, उमक्या निशान व्हरून घालपाक जाय. हें जरी तर फकत बेश्टें एक भायली दाखोवन, आमी फकत दाखोवंक सोदता जाल्यार असल्यो वस्तू करपाच्यो गरज ना. दुसरे सुवातेर आमी आमची मेल्लीं जीं आसा तांकां बांदून घालूंक सोदता. ह्याच जाग्यार राव तूं, वा त्याच जाग्यार राव तूं, आमचें मन जण एकल्याचें, जाल्यार ताचेर आमी प्रश्न करूंक गरज. जिवी आसतना पयले सुवातेर आमी एकठांय रावना जाल्यार आमी मेल्ल्या उपरांत जायते फावटी फोंडान वा निशान एकठांय रावपाक सोदता. सारकें आसा काय? जिवी आसतना आमच्या आवय बापायक फावो तो रेस्पेत मान दिवंकूच ना, तांची काळजी सारकी घेवंकूच ना.
मेल्या उपरांत 3, 5, 10 वर्सां जाल्या उपरांत हाडां सोदूंक भोंवप आनी तीं हाडां थंयसर दवरप कित्याक? हाचे विशीं आमी बरे भाशेन प्रश्न करून हे निर्णय घेतल्यार बरे. सगलीं करतात म्हूण आमी केलें अशें जायना. जुजे तशेंच जाकोब तांणी मागलोलें कित्याक आपणाच्या पुर्वजांक आपणें पुरल्या आनी थंयसर ती सुवात घेवन दवरलेली आसा. आतां सिमतेरी आसात ते भाशेन घडये तेन्ना नासल्यो. तर पुरपाचें आनी दवरपाचें सांबाळून दवरता आसतना हें करचें न्हय की आमी आमचे पुर्वज जे मरून गेल्यात तांकां आतां बांदून दवरतात. कित्याक मेल्या उपरांत आमचो आत्मो देवाशी वता आनी आमच्या आत्म्या विशीं आमी भिवची गरज ना म्हूण जेजूनय आमकां सांगलां. दुसरो मुद्दो जो आमी घडये आयज नियाळपाक गरज, हे जे भाव आसले झुजेचे ते भियेल्ले. आतां पाय मेल्या उपरांत हो आमचो भाव जाच्या हातांत पदवी आसा, जाका आमी वायट केलोलें, ताका आमी विकून उडयल्लो, तो आमचेर राग काडटलो, तो आमकां वायट करतलो, भियेल्ले ते. आपूण भिवून जें कितें मनांतल्यान उलयलें तें झुजेच्या मनान नासलें, तें आसलें ह्या भावांच्या मनान, कित्याक तांचें चिंतप ते भाशेन आसलें. आनी झुजेन तांकां काय बरें सरळ सांगून दिलें, हांव देव न्हय आनी हांव राग काडपाचोय मनीस न्हय, तुमी चिंत्तात तसलो हांव न्हय, ह्या पासत तुमी भिवपाची गरज ना. हीं उतरां झुजेन म्हणलीं. आयज पासून भाव भयणीनो, आमचे मदें असलें जाल्लें आसा. आमकां जायत्या जाणांक आमच्या मनान जायतें सुचता आनी ते सुचोवणे वरवीं आमी आमकां जायते फावटी उलयता. आमच्या मनांतल्यान आमी एका मनशाचे पयलेच तो मनीस कितें कोत्तलो, कसो कोत्तलो हें पयलेंच आमी डिसायड करता. जायते फावटी उलोवन जाता एकामेका लागीं बरे भाशेन आमी उलोवन प्रश्न सुटावे करून आमकां सयेक आसा. पूण आमकां उलोवपाक नाका, कित्याक हांवें तर विचारीत जाल्यार तो म्हाका अपमान करतलो, हांवें जरी तर विचारीत जाल्यार ताका राग येतलो, हांवें विचारीत जाल्यार तो म्हाका आनी कितें वायट करतलो, हांवें विचारीत जाल्यार हांव बांदता तें बंद करतलो. असल्यो वस्तू आमचे मदें जायते फावटी जाल्ल्यो आसात आनी आजून पासून जातात. ह्या पासत आमी उक्तेपणी उलयना, जंय उलोवपाक जाय थंय उलयना, जंय नाका थंयसर आमी जायते फावटी बोवाळ करता. जाल्यार परतून आनीक एकदां जेजू आमकां सांगता, कोणाक भिवचें, भिवू नाकात, तुमी कोणाक भिवू नाकात. भोव करून जे कोण नांव पिड्ड्यार करतात, जरी तर आपणाक बेलझेबूल म्हणलो, देंवचाराचे पदवीन हांव देंवचार काडटा अशें म्हणलें जाल्यार तुमी जे म्हजे पाटलावदार आसा तुमकां जायतीं उतरां म्हणटले आनी खरेपणी म्हणटात, जायते जाण म्हणटात. दुसरे वाटेन कुडीचो जीव काडप, कोणें कितें बरें करूंक सोदता जाल्यार भोव करून जे कोण पदवीदार आसात तांचेर आड उलयले वा ते कितें वायट करतात तें बंद करपाक प्रयत्न केलो, धमक्यो येतात, जीव काडटले तुजो, तुका मारतले, मातशें सांबाळून राव, तशें कर नाका, तशें उलय नाका, कुडीचो जीव काडटले तुजो. सुपारीक किलर आसात आनी कितें जायते असल्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटात, आयकूंक मेळटात. थंयसरूय जेजू आमकां काय बरें सांगता, भिवपाक जाय तांकां भिवू नाकात. कुडीचो जीव घडये काडीत ते, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच बरोबर नाश करूंक जाता त्या देवाक भियेयात. भोव करून जे कोण असलीं आडगां आपल्या मनान चिंततात तांणी चड भिवपाची गरज आसा, देवाक भिवपाची गरज आसा. कित्याक जें कितें आयज तुमी करतात ह्या संवसारान, चिंतून ती पदवी म्हज्या हातान आसा, आमकां जाय तें आमच्यान करूंक जाता, आमकां जाय तें आमच्यान उलोवपाक जाता, जाल्यार असल्यांनी केरीत भाशेन चिंतचें. देव आसा, जाणें आमकां वाचा दिल्या, उलोवपाक आमकां जीब दिल्या, तो देव आसा आनी तो आयकता सगलें, तो पळयता सगलें, वेळ दिता आमकां आमच्या मनान आमी समजून घेवंक. देंवचाराचे पदवेन आमी उडोवन वचना जावं. हें सगलें करता आसतना कितलेच फावटी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां तुमी भिवू नाकात. आनी भियेना जावपाक जेजू बराबर रावप गरजेचें, जेजूक साक्षी दिवप आनी जेजूक परगटप गरजेचें. जी निमणी वड आमी आयकल्या, ह्या संवसारान कोणूय म्हजो शीस म्हूण सोबे माजार परगट्टा ताका तो म्हजो शीस म्हूण म्हज्या बापा उजीर हांव परगट्टलो. आनी जरूय तर ह्या संवसारान कोणूय म्हाका नाकारता
जाल्यार म्हज्या स्वर्गीच्या बापा उजीर हांवूय ताका नाकारतलो. हें खेरीत भाशेन चिंतचें आमी, कितें आमी मानून घेता आनी कितें आमी नाकारता. भोव करून बऱ्यो वस्तू आसात, देवाच्यो वस्तू आसात, त्यो आमी जरी तर नाकारता आनीक जेजूची साक्षी आमी नाकारता जाल्यार आमकांय जण एकल्याक हें आमच्या मनान दवरूंक गरज. तरी कृपा आयज आमकां मागुया. देव आमकां सगळें दिता, देव सांबाळटा. गॉड इज अ प्रोवायडर. आनी देवाचें प्रॉविडन्स जें आसा ताका लागतलें आनी कितेंच ना. आमी कितल्योय स्किम्स काडूं, कितलेय डोनेशन्स दिवं, वो कितेंय आमी करूं, आमच्यान सगळें दिवंक जायना, पूण देवाच्यान सगळें दिवंक जाता. ह्या पासत भिवपाची गरज ना. ह्या पासत कोणाक भियेनाकात. जें कितें देव आमकां करूंक आपयता तेंच करूंक आमी नेटान आनी उर्बेन फुडें सरुया. हेंच करूंक हो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां नव्यान ह्या उंड्या सोऱ्याचे बदळणेन आपलें मांस रगत आमकां करून दिता. तेंच घेवन ताचे सारकीं जावुया आनी जेजू सारकीं जिवुया.